नमस्कार. RDX गोवा चॅनलाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. समेस्ताक RDX गोवा चॅनलाच्या वतीन मकर संक्रांतीची हुनहुनीत परबी. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकांचेर. ताळगांव पंचायत पणजी महापालिकेत विलीन करपाचो कांयच विचार ना म्हण ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरातान दिला स्पश्टीकरण. शेळ मेळावलेचे IIT विरोधकांतले आंदोलन दिसान दीस खर जायत आसा. बुधवारा टॅक्सीवाल्यांनी प्रत्यक्षात मेळावले वचून मेळावलेकारांक ह्या आंदोलनात तेंको दिलो. केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक हांकां व्हेंटिलेटरा वयल्यान काडला. सद्याक तरी तांकां दिल्लीक व्हरपाची गरज ना म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान सांगला. केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक हांची घरकान्न विजया नायक हांच्या कुडीचेर आडपय दुर्बाट निमणे संस्कार जाले. सकाळी फुडें साव पेद्रो तांच्या रावपी घरांत निमणे दर्शन घेवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. IIT संदर्भात जी भूमिका विश्वजीत राणेन घेतल्या त्या निर्णयाचो गोवा फॉरवर्ड पक्ष स्वागत करता. मात तांणी ताचो फुडें पाठपुरावो करपाक जाय. सरकार आयकना तर सरकाराच्यान भायर सरचे तशेंच उदका स्त्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस आनी मंत्री मायकल लोबोन मुखेलमंत्र्याक पत्र करून रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण आनी कोळशाक विरोध उक्तावचो. सरकार आयकना तर भायर सरचे अशें विजय सरदेसायान म्हळां. ब्रेस्तारा पाली आनी हिवऱ्या गांवचे सुमार 200 लोकांनी शेळ मेळावलेच्या लोकांक तेंको दिवपाक रॅली काडिल्ली. करसवाडो थिये उद्योगीक वसाहतीत क्रॉम्प्टन ग्रीव्स कंपनीक उजो लागून सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण. आरजी मुखेली मनोज परब आनी रोहन कलंगुटकराक सशर्त जामीन मंजूर. सामाजीक कार्यकर्तो रामा काणकोणकाराच्या मोटारीक कोणे अज्ञातान लायलो उजो. लॉकडावना पयलीं दाबोळे विमानतळार 80 ते 85% यो वच करपी विमानाचेर बंदी घाल्ली. गोवा हुबळी विमान सेवा बंद आशिल्ली. 20 जानेराच्यान इंडिगो एअरलायन्स मार्फत गोवा हुबळी विमान सेवा सुरू करतले. 17 जानेराक जावपाक आशिल्ले पल्स पोलिओ कॅम्पेन फुडें धुकल्ला. इतल्यान RDX गोवा चॅनलाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच RDX गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. तेन भायर जियो TV तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.